जमिनी वयल्या अतिक्रमणांचेर सरकारान खंय कारवाय सुरू केल्या, पूण सरकाराक फाट्यार मारून बेकायदेशीरपणान जमिनी आतासून झाडां झोपां मारपाचें आनी रेवेचो दोंगर काबार करपाचो वावर दिसा उजवाडा चल्ला, तोवूय एनडीझेड वाठारांत. सालसेतीत कावेलोसी दर्यादेगे वाठारांत अंधाधुंदी चल्ल्या. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. कावेलोसीकार भियेल्यात. एका जमीनधन्यान रेवेचे डोंगर कापून आणि वाठारातली झाडां झुडपां मारून आणि लासून जमीन सपाट करपाक सुरवात केल्या. हे जमनीचे एके वाटेन साळ न्हय जाल्यार दुसरे देगेर अरेबियन दर्या आसा. रेवेचे डोंगर गावाची उदका पासून राखण करताले, पूण ते कापिल्ल्यान आता पुराय गावाकूच धोको निर्माण जाला. सयाची मोहीम राबोवन सरकारी यंत्रणांक निवेदनां भेटोवपाक सुरवात केल्या. सगळ्यात आधी ते आयले मिडिया मुखार. पळयात. आता हिंग तुम चोयलां आख्खें डिस्ट्रक्शन जालां, CRZ वायोलेशन आनी इतली उणे मोर दॅन 500 and 600 झाडां आख्खी कापल्यान. सगळी माड हाऊस घाला लायफ आनी मागीर थिंगा पणसा झाडां आहा, मागीर काजू आहाय, मागीर हेरूय झाडांचे वेजिटेशन आमगे मुळां आमगे माती सारकी गोड्डोता. आतां तूं हिंग न्हंयकोसन चोयला आसतलें हे आख्खो कोस तेमी काडा कळना, हो आख्खो कोस काडा आनी आपणा ते सायडी बाटावान खोळकल्या. आतां उदो आख्खें कितू भितोयलां ऑलमोस्ट मोर दॅन 50 मिटर हिंगा भितोयलां उदो. सो हांव कितें म्हणा एश कोल जाल्यार आमगे गांव आनी बरो भाशेन व्हरपाना. हो सारको रिस्क आख्खे हाका आख्खे मोबर कावलेशी लोकांक सारको रिस्क. तुम्ही कंप्लेन केल्या हेजेर? ना, पयलीं आमी प्रेस घेतले आनी मागीर कंप्लेन करतले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा बोले आमी आयज कंप्लेन कोताय आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हिंगे मागीर एक्शन घेतले ते. आणि हे सँड ड्यून्स बीन सगळे म्हणजे कातून उडयले ते एकदम वाईट केलं तेमी. आणि हे कातोल ते आमी आतां चोयलां सगळी आनी ते चोवनूय आमी सगळी अजाप जाली. कितें काय म्हूण जिते पासून नासून उडयले आनी अशें करून हें केलें तें एकदम वायट केलां. आनी हें सगळें पंचायतान आमगेले चोवपा जाय, पूण हें जायनाय, स्टेप घेयनाय मुखार सनाय. आतां आमगे एक पंच आसलो म्हूण तेणी मातशें स्टेप घेयला, एकदम वर केले. आमी एकदम खुशी जाले तो येयन हिंगा आनी तो हेजे मुखार लेगून तो आमकां बरो हें दितो म्हूण हांव हें करता. 52,000 स्क्वेअर मिटराची प्रॉपर्टी घेऊन हे सैम काबार करपाचे काम कोणे चलयला आणि कशे तरेन चल्ला ते सांगता आयरिश पास आना. पळयात. हे प्रॉब्लेम मरे क्रिकेटर आशिष ने ही प्रॉपर्टी घेयला. ही वर अराउंड 52,000 स्क्वेअर मीटर आणि तेणे विथआउट टेकिंग एनी परमिशन टोटल डिस्ट्रक्शन केला. टोटल डिस्ट्रक्शन म्हळ्यार रिवर हे आहाय ते डिफरंट टायप ऑफ वेजिटेशन व्हडले व्हडले रूख आसले ते उंटान काडले, हें घालून मशीन घालून उंटान काडले आनी जायते अशे अशेच उस घालून लासून उडयले आणि कट केले ना. आनी कट थोडे कट केले, बारीक बारीक आहाय ते मोठे मोठे आहाय तेंका उस गायला, डायरेक्ट उस गायला आनी आदूसर बंद जाताय. आदूसर उज थोडे प्लेसीस उज आदूसर पॅटर्न आहा. हे तरेन तेणी सगळें डिस्ट्रक्शन केलां आनी हें डिस्ट्रक्शन केलें तें इतलें फरेकण की एलाव केलें जाल्यार फुडल्या कितें एक्टिविटीज हिंगा जाल्यार आमगे ही एरिया कंप्लिटली काबार जातली. कित्याक वन सायड इज सी, अदर सायड इज रिवर आनी ते द डिस्टन्स विल बी नॉट मोर दॅन 200 meters and this area is totally endangered. 200 meters is intervening the river from the seaside, and the river side it is half reaching almost more than half. In this condition this area cannot be allowed to develop. आदलो पंच जुलियो फर्नांडिसान काय तेंपाव आदलो किस्सो सांगलो. कागाळे उपरांत कशे तरेन इन्स्पेक्शन जाले ताचेरय उजवाड घातलो आनी वॉर्निंगूय दिला. ऐकात तका. अपील मारूंक सोदता आमच्या सरपंचाक, तूं बायोडायवर्सिटी प्रेसिडेंटाक हे सायटी आड्यान दाखय आनी ताका एक्शन घेवपाक रावय. बायोडायवर्सिटी प्रेसिडेंटाक हे डिस्ट्रॉय केले, हे डिस्ट्रॉय केलें तें. आनी काल आयज पेपराचेर चोयल्या 25,000 तें फायन मारली सरपंचान आनी ते नोटीस तेजेर दाखयला सगळी ड्राय ट्रीज मारले म्हणून. म्हाका दिसना ह्यो तो हो पड लायन येता सरपंच ते म्हाका ताका जिते झाडां आहाय ती ड्राय हें दिसताय आसतली. सो किती मागता तुम्ही आता? आमी आतां एकूय अपील मागता सरपंच, जाता तितून एक्शन घेवन आमगे आख्खी एरिया रिस्टोर करून दिवपाक, नाजाल्यार आमी केशें सोडपा नाय.
गोवा 365 खातीर सालसेटच्यान रमेश नायक राऊत.